आता पळोवया गोंयांतल्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो. उपमुख्यमंत्री फ्रांसिस डिसोजाच्या वाडदिसा निमतान म्हापसा नागरीक समितीन भोवमान सुवाळो केलो. राज्यपाल मृदुला सिन्हान फ्रांसिसाचो भोवमान केलो. मैत्री तुटता राजकारणा खातीर येता. आमी पयलीं असून मैत्री राजकारणात आमी मैत्री खातीर एकेकडेन राजकारण खूब आसतलें चलतलें पण संबंद जे आमचे आसा ट्रस्ट जो आहा ताजो ताज्या फॅमिलीचो तो तसोच रावतलो अशें म्हाका खात्री आसा. राजकारणात खूप दिसता दुसऱ्याच्या पांयान धरून आपण वयर चडचो म्हणून पूण तें करपाची गरज ना काही दिसता म्हाका. आनी म्हाका जे म्हाज्या पक्षान दिला ते खंयच्याच चडशे व्यक्तींक गावल्लें ना. हांव म्हाज्या पक्षाक प्रमाणीक रावला आनी पक्ष म्हाका प्रमाणीक रावला आनी म्हाका आयज ह्या पोझिशनार पावयला. कला अकादमीत रायटर्स अँड रिडर्स फेस्टिवल 2014 सुरू जाला. महोत्सव 4 ते 6 ऑक्टोबर मेरेन चलतलो. कार्यावळीक केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्रीपाद नायक आशिल्लो. Goa has always been an inspiration for writers, and I salute two eminent Goan writers, that is father and son, Mr. Franz Moraes and Don Moraes. कलंगूटचो आमदार मायकल लोबोन तिवाय वाड्यार जमनी पोंच्यान लायटीच्यो केबल्स घालपाच्या कामाचे उक्तावण केले. तिवाय वाड्यार वयल्यान वचपी लायटीच्यो वायरी सामक्यो धोक्याच्यो जाल्ल्यान ताचो उपाय करचो म्हूण लोक मागताले. आनी म्हाका दिसलें की ह्यो वायरी खऱ्यांनी डेंजरस आहा म्हणून आनी इमिडिएटली सांगलें की हो एस्टिमेट करुया आनी हे जे ओवरहेड वायर आहा ते काडून एक केबल घालया. एक दीस केन्ना तरी फेटल एक्सिडंट जावपाचो कित्याक कोणे तरी विंडो ओपन केलो. म्हाका दिसता होतीसर एक आहा विंडोचे भायरूच वायरी आहा कोणाचो हात लागलो कितें एक रॉड बा आयर्न रॉड चुकोन भायर येयलो जाल्यार तो मनीस मरोंक शकता. तळावले फोंड्या शारदा कला संस्कृती मंडळान सरस्वती पूजन केले. आज सतार वादन आशिल्लें आज सोलो वादन आसा अशें आमच्या दिल्लेले ते म्हणजे शास्त्रीय संगीता कडेन कल चड आसा. आमी असो तो म्हणजे संस्कृती आनी धार्मीक हे दोनूय सांगड घालून आमी कार्यक्रम आयोजीत करता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. इंडियन सुपर लिगाच्या ट्रॉफीचें आयतारा मुंबय अनावरण जालें. सुवाळ्याक ISLचे 8वी टिमीचे मार्की प्लेयर आशिल्ले. ट्रॉफीच्या अनावरणाची घोशणा IMG रिलायन्साची नीता अंबानीन केली. योगायोगान ही ट्रॉफी सगळ्यात पयली लिफ्ट करपाचो मान FC गोवाचो मार्की प्लेयर रॉबर्ट पिरिसाक मेळ्ळो. ISL 12 ऑक्टोबरासावन सुरू जाता. FC गोवाची पयली मॅच चेन्नई FC आड 15 ऑक्टोबराक फातर्डे स्टेडियमार जातली. It's a momentous day for us today. We are unveiling the trophy of the Indian Super League. The Indian Super League trophy is a labor of love and a celebratory symbol of a grand triumph. It has been meticulously created by Indian artisans. Its made in India design embodies our love and passion for this beautiful game. It's a symbol of emergent India. It represents our made for world aspirations. On behalf of all club partners and everyone associated with ISL, it is my honor to unveil this trophy. I dedicate this trophy to the youth of India with the earnest hope that this league will motivate the young Indians to be amongst the best in the world in the coming years and decades. Come on, let's football. ISL ट्रॉफी खातीर देशभरातले 8 फ्रँचायझीचे पंगड आसात. दिल्ली, मुंबई, पुणे, कोची, गुवाहाटी, गोंय, चेन्नई आणि कोलकाताचे पंगड हे सर्तीत वांटेकार जाल्यात. 8वी पंगडाच्या मार्की खेळगड्यांच्या हजेरेत सर्तीच्या ट्रॉफीचे अनावरण झाले. 12 ऑक्टोबराक ISLची उक्तावणाची मॅच जातली.
15 ऑक्टोबराक गोयच्या FC पंगडाची पहिली मॅच चेन्नईन FC पंगडा आड फातोड्डेच्या नेहरू स्टेडियमार जातली. For the future. So I know, the partners, we have a responsibility for, of course, for the team, but for the country, especially for the Indian Super League. So sometimes it's good if you have a pressure on your shoulder. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. भजनी कलाकार मधुसूदन चारीच्या यादीक आयतारा मडगांवां रवींद्र भवनात कोंकणी भजन सर्त जाली. दिसभर चलिल्ले हे सर्तीत दादल्यांच्या गटांत 18, बायलांच्या गटांत 13 आनी ल्हान भुरग्यांच्या गटांत 3 भजनी मंडळां वांटेकार जाल्लीं. कार्यावळीक सभापती राजेंद्र आर्लेकार आनी खासा निमंत्रीत म्हणून नामनेचो गायक उपेंद्र भट आशिल्लो. पळयात कोंकणी भजनांची झलक. इतल्यानी खबरां चित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.